आंगार कांटो हाडपी घडणूक दिवचल वाठारांतल्या वाठादेव वाठारांत घडल्या न्यू वाडो वाठारांत घोवानूच आपले बायलेचो धारदार शस्त्रान खून केलो। शुक्रारा दनपारची घडणूक मेळिल्ले म्हायती प्रमाण घोवान एका क्षुल्लक कारणावेल्यान तरसुदीन आपले बायलेचेर हल्लो केलो। ह्या हल्ल्यात ताची बायल रबिया शेठ ही गंभीर जखमी जाली। थळावेली तिका बेगोबेग दिवचलच्या हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर हाडली, मात दुर्दैवान तिका उपचारा वेळार मरण आयले। घरगुती वादाक लागून हो खून जाल्ल्याचे उक्ताडार आयला। ह्या प्रकरणात दिवचल पुलिसांनी रबिया शेख हिचो घोव मोइनुद्दीन हवंगी हाका अटक केल्या। खासगी क्षेत्रातल्या नोकऱ्यांनी गोंयकारांक आस्पावन घेवपा विशीं धोरण तयार करपाचे काम सुरू आसा। फुडल्या विधानसभेत हे धोरण मांडटा म्हणून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेत आश्वासन दिलें। खासगी क्षेत्रातल्या नोकर भरती संदर्भातले धोरण तयार करपा खातीर टास्क फोर्साची नेमणूक केल्या। वाडटी बेरोजगारी कशी नियंत्रणात हाडटलो काय म्हणून हॉर्डनचो आमदार कार्लोस फेरेरान खासगी थाराव मांडिल्लो। जुवारी कंपनीक उद्देग घालपा खातीर दिल्ली कोमदिदाची जमीन तांणी भायले भायर विकून खाल्ली। 50,000 कोटींचो घोटाळा आशिल्ल्याचो आरोप आमदार विजय सरदेसाईन केलो। कोमदिदाची जमीन अफ्रामेत म्हणून जुवारीक दिल्ली। 50 लाख चौखण मीटर जमीन विकपाक न्ही, नोकऱ्यो तयार करपाक दिल्ल्याचे विजयान सांगले। कायदो दुसऱ्यांक लागता, जुवारीक लागना। अफ्रामेत जो दिल्लो तो बदलपाक जायना, हो तुमचोच कायदो असो युक्तिवाद विजयान केलो। दुसरे वटेन आमी केल्लो कायदो जुवारीक लागना म्हणून मंत्री बाबुशाची विजयाक जाप। जुवारीची जमीन आदीच विकल्या, तांचे कडल्यान सेल डीड आसा अशें मंत्री बाबुशान ह्या वेळार सांगले। राज्यात घटस्फोटांचो आंकडो वाडत आसा। घटस्फोटा संबंधीच्यो जायत्यो केशी प्रलंबीत आसा। केशीचो निवाडो येवपाक 5 ते 6 वर्सां उशीर जाता। ह्या केशींचो बेगीन निकाल लागचो हे खातीर वेगळें न्यायालय स्थापन करचें, नाजाल्यार आठवड्यान एकदां तरी ह्यो केशी दवरच्यो अशी आमदार उल्हास तुयेकारान मागणी केल्ली। वाडट्या घटस्फोटां संदर्भात आमदार तुयेकारान गोमंतक दिसाळ्यातल्या लेखाचो संदर्भ दिल्लो। गोंयच्या लोकसंख्ये प्रमाण वेगळी फामिली न्यायालय स्थापन करप शक्य ना अशें कायदो मंत्री आलेक्स सिकेरान उल्हासाक जाप दितना सांगले। पूण वाडट्या घटस्फोटांचो आंकडो नियंत्रणात हाडपा खातीर लग्ना पयलीं चलो आनी चलयेचें कावन्सिलींग करपा विशीं विचार करतले अशी जाप मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली। सोऱ्याच्या नशेत बायल सुरक्षा रक्षकाचेर जबरदस्ती केल्ल्या प्रकरणात दोगा पुलिसांक निलंबित केले। ही घडणूक पणजे 23 जुलयाक पाट्यावेल्या एका क्लबात घडिल्ली। 2 पुलीस कर्मचाऱ्यांनी नशा करून बायल सुरक्षा रक्षकाचो विनयभंग करून पीडितेच्या तकलेर मोबायलान हल्लो केलो। पीडित बायलेन दुसऱ्याच दिसा पणजे पुलीस स्टेशनात कागाळ दाखल केली। दोगांय आरोपी पुलीस कर्मचाऱ्यांचेर भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 74, 79, 118, 352 सयत कलम 385 अंतर्गत गुन्यांव नोंद केला। पणजे पुलीस स्टेशनाचे निरीक्षक विजय चोडणकरांच्या मार्गदर्शनाखाला महिला पुलीस उपनिरीक्षक सपना गांवस फुडलो तपास करता।
कोलवा दर्यादेगेर पेंवपाक वचपाक आडायिल्ल्यान तामिळनाडूच्या 6 पर्यटकांनी पोलिसांकूच मारपेट केली। ह्या प्रकरणात सामील आशिल्ले 6 दुबावित चीना गतंबी मुत्तुकृष्णन, विष्णु प्रभू पी, तिरुपती वेंकटेश पी, महेंद्र सप्पानी मुत्तू, श्यामकुमार पोन्नुस्वामी आणि सर्वणान पी ह्या पर्यटकाक कोलवा पुलिशेन अटक केल्या। बेरेस्तारात दनपारा ही घडणूक घडली। पुलिशेचो फुडलो तपास सुरू आसा। होर्ना ट्रान्सफॉर्मराचेर काम करताना शॉक लागून मरण आयिल्ल्या लायनमॅनाच्या घरच्यांक रोखडीच नोकरी दिता म्हणून वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान सांगले। अनुकंपा तत्वाचेर फाटल्या 6 म्हयन्यांत सगळ्यांक नोकऱ्यो दिल्यात। उरिल्ल्या नोकरी दिवपाची प्रक्रिया चालू आसा अशी जाप मंत्री सुदीनान दिली। होर्ना ट्रान्सफॉर्मराचेर काम करताना लायनमॅन चंद्रू गांवकाराक मरण आयिल्ले। हे विशीं पर्येचे आमदार देविया राणेन लक्षवेधी सुचोवणी मांडली। पुणे शिगांव रंगाळी देवस्थानाकडेन आशिल्लो पंप हाऊस कोसळ्ळो। योग्य वेळार पंप हाऊसा भितर आशिल्लो कर्मचारी भायर सरिल्ल्यान व्हड अनर्थ टळ्ळो। कर्मचारी पंप स्टार्ट मारून पंप पळोवपा खातीर भायर सरलो आनी हो पंप हाऊस कोसळ्ळो। ह्या पंप हाऊसा कुशीकूच रंगाळी देवस्थान आसा। पंप हाऊस कोसळच्या आदी देवानूच त्या कर्मचाऱ्याक भायर सरपाची सुबुद्धी दिली आसुये अशें म्हळें जाल्यार हरकत ना। कामे शिवाय स्लॅब घाल्ले ह्या पंप हाऊसाच्या बांदकामाक सुमार 40 वर्सां जाली। खून, दरोडे, लिंगीक अत्याचार, घोळे वखदा तस्करी आणि घरफोडी ही प्रकरणां हिस्पा भायर वाडल्यात। गुन्यांवकारी घडणुको नियंत्रणात हाडपा खातीर सरकारान कितें उपाय येवजण केल्या म्हणून क्रूज सिल्वा, एल्टन डिकोस्टा, युरी आलेमावन जोड थाराव घाल्लो। ड्रग्स, खून, लिंगीक अत्याचाराच्यो घडणुको वाडल्यात। भायले कामगार गोंयांत वाडल्यात। गुन्यांवकारी घडणुकांनी भायल्यांचो आंकडो खूब वाडला। विरोधकांनी दिल्ल्या सुचोवण्यांची नोंद घेवन गरजेचे उपाय येवजण करता म्हणून मुख्यमंत्र्यान जाप दिली। एकोणशे 72 वर्सां आदी बांदिल्ली आनी सर्वे आराखड्यार नोंद नाशिल्ली घरां कायदेशीर करपा खातीर परिपत्रक जारी केलां म्हणून मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हायती दिली। लोकांनी अर्ज केल्ल्या उपरांत पंचायत सचिव 8 दिसां भितर प्रमाणपत्र दितलो। 1 ऑगस्ट सावन हे विशींची प्रक्रिया सुरू जातली। गोंयांत अशी सुमार 1 लाख घरां आसात अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें।
म्हादईच्या विशीं गोंय सरकार गंभीर आसा. कायदेशीर मार्गान चर्चा करून हो विशय सुटावो करतले. कर्नाटकाचे उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमाराक जे कितें उलोवपाक जाय ते तो उलोवपाक शकता. आपूण ताचेर भाष्य करचो ना. पूण म्हादईच्या संरक्षणा खातीर आपलो लढो कायम उरतलो म्हणून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी कर्नाटकाचे उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमाराक प्रत्युत्तर दिलें. मुख्यमंत्र्यांचेर कर्नाटकाच्या उपमुख्यमंत्र्यान केल्ल्या विधानाचो आमदारांनी निशेध केलो. आतामेरेन 21,000 बोगस दयानंद सामाजिक सुरक्षा येवजणेच्या लाभार्थ्यांची वळख पटल्या. तातूंत कांय मरण आयिल्ल्यान लाभार्थ्यांचो लेगीत आस्पाव आसा. हाचे कडल्यान आतामेरेन 60 कोटी रुपया जप्त केल्या. अशा बोगस लाभार्थ्यांचो सोद घेवपा खातीर आमी आधुनीक तंत्रज्ञानाचो वापर करतात अशी माहिती समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिली. विधानसभे भायर पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नांक जाप दितना तो उलयलो. केपें कृषी घराच्या कामा खातीर नेमणूक केल्ल्या कंत्राटदारान काम सुरू जावच्या पयलींच प्रकल्प सोडून दिलो. ह्या प्रकल्पा खातीर परतून निविदा दितले अशें आश्वासन शेतकी मंत्री रवी नायकान दिलें. कृषी घराचें काम ऑक्टोबर सावन सुरू जातलें अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. आमदार एल्टन डिकोस्टान प्रश्न विचारिल्लो. आमदार निलेश काब्रालान जी कृषी घरां खातीर जागा सुचयल्या ती महसूल खात्याची आसत जाल्यार ती जागा आपूण दिवपाक लायता अशें आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिलें. कृषी घरा खातीर दुसऱ्या जागेची व्यवस्था करपा विशीं काब्रालान प्रश्न विचारिल्लो. मुळावी भलायकी केंद्रां उपकेंद्रां तशेंच जिल्लो उपजिल्लो हॉस्पिटलांतल्यान गोंय वैजकी महाविद्यालयांत व्हरतना 2021 ते आतामेरेन 88 दुयेंतींक मरण आयलें अशी लेखी जाप भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिली. आमदार विजय सरदेसायन हे विशीं विधानसभेत प्रश्न उपराशिल्लो. वादळी वाऱ्या सयत पडिल्ल्या नेटाच्या पावसाक लागून कणसां हे वाठारांत घराचेर झाड पडलें. झाड पडिल्ल्यान फामिला सयत 2 सान्न भुरगीं घरांत अडकून उरलीं. फामिली उजो पालोवपी दळाक कैद केले. उपरांत म्हापशेच्या उजो पालोवपी दळान ह्या फामिलीक सुरक्षीतरित्या भायर काडली. तशेंच दुचाकीचेर झाड पडून लुकसाण जालें. सुदैवान ह्या घडणुकेंत कोणाकूच दुखापत जावंक ना.
गोयात वादळी वाऱ्यासहित नेटाच्या पावसान चडशा वाठारांत धुमशणाखाली आख्खे बायश वाठारांतली रस्त्याकुशीक आशिल्ली झाडां मोडून रस्त्याचेर पडिल्ल्यान हो वच करप्यांक त्रास सोंसचो पडलो. सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी. ह्या सगळ्या संबंधित खाते जापसालदार आसा म्हणून थळाव्यांनी आरोप केला. गुजरातच्या गांधीनगरात जाल्ल्या भिरांकू हिट अँड रन अपघातात 4 जाणांक मरण आयलां जाल्यार 6 जाण गंभीर जखमी जाल्ल्याचे उक्ताडार आयलां. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण वेगान येवपी एसयूव्ही गाडयेन रस्त्याचेर वचपी दुचाकी चालक तशेंच चलत वचप्यांक नेटान धपको दिल्ल्यान ही दुर्दैवी घडणूक घडली. म्हायती मेळटाच पुलिसांनी घडणूक थळार दाखल जावन गाडयेच्या ड्रायव्हराक ताब्यात घेतिल्लो आसा. ही पुराय घडणूक सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचेर कैद जाल्ल्यान तपासणी वेळार पुलिसांक मजत जाली. मजगतीं जखमी जाल्ल्यांचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात. ह्या अपघाता उपरांत थळावे बरेच फुर्योज जाल्ले पळोवपाक मेळ्ळे. सरकारी शाळेचो स्लॅब कोसळिल्ल्यान झालावर राजस्थानात सुमार 7 विद्यार्थ्यांक मरण आयले जाल्यार 28 जाण गंभीर जखमी जाल्यात. इयत्ता 6वी आणि 7वीच्या विद्यार्थ्यांच्या क्लासीचो हो स्लॅब अचकीत कोसळिल्ल्यान 35 विद्यार्थी दरडापणाक चिड्डले. थळाव्यांनी तशेंच सगळ्या शिक्षकांनी आणि शाळेच्या कर्मचाऱ्यांनी बेगोबेग बचाव कार्याक सुरवात केल्ल्यान विद्यार्थ्यांक काडपाक मजत जाली. मजगतीं फुर्योज जाल्ल्या थळाव्यांनी शाळेच्या ह्या इमारतीच्या बिकट स्थितीविशीं आदींच तहसीलदार आणि उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांक कळीत केल्ल्याचें ह्या वेळार सांगलें. मध्य प्रदेशाच्या ग्वालियरात 15 वर्सां आदल्या इमारतीचो कांय भाग कोसळ्ळो. कुशीकूच रावपी लोकांच्या घराचेर कोसळून आशिल्ल्यान सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या घरात कोणूच रावनाशिल्लो. देखून अजून मेरेन ह्या घडणुकेची म्हायती दिवन लेगीत घर मालक येवंक नाशिल्ल्याचे शेजारी सांगतात. इमारतीची अवतिकाय पळोवन केन्नाय कोसळपाची शक्यताय दिसून आयिल्ल्यान घर मालकाक हाचे पयलींच कळीत केल्ले, पूण तांणी कानामनार घेवंक नाशिल्ल्याची शेजाऱ्यांची कागाळ आसा. वाराणसीच्या मदनपुरा वाठारांतले 300 वर्सां पोरणे आनी 40 वर्सां बंद आशिल्लें सिद्धेश्वर महादेव देवूळ परतून उक्तें केलें. ह्या देवळाचे भौशीक स्वरूप आनी मालकी हक्काच्या वाद तपासल्या उपरांत जिल्लो प्रशासन आनी पुलिसांनी देवूळ परतून उक्तें करपाक मजत केली. इतल्या वर्सां उपरांत उक्तें करतनाच सगळ्यो सुरक्षा उपाय येवजण्यो चालीक लायल्यो. हातूंत पुलिसांची नेमणूक करून तांकां कडक नदर दवरपा खातीर तैनात केल्ले आसा.
महाराष्ट्र पोलिसांनी केल्ल्या कारवायेत हाय प्रोफायल आणि बेकायदेशीर रितीन सुरू आशिल्ल्या जुगार अड्ड्याचेर हाड घालून 19 जाणांक अटक केली। या कारवायेत 2 दुचाकी तसेच हेर सगळे सामान जप्त केल्ले आसा। हे सामान वट्ट लाखो रुपया मेरेन पावता अशें कळटा। देखून ह्या सगळ्या प्रकरणात सामील मुखेल आरोप्याक सोदून काडून कारवाय करतले अशें पोलिसांनी आश्वासन दिलां। ओडिशाच्या पोलिसांनी धडक कारवाई करीत गंजम जिल्ह्यातल्या दाट रानात सुरू आशिल्ल्या बेकायदेशीर जुगार अड्डो बंद केलो। या कारवाईत 19 जाणांक ताब्यात घेतल्या। तसेच सुमार 4 लाख रोकड, 2 दुचाकी आणि 5 मोटरसायकली पोलिसांनी जप्त केल्ल्यो आसात। मजगती अशा पद्धतीन सुरू आशिल्ली आनीकूय बेकायदेशीर अड्डे सोदून काडून आनीकूय जाणांक अटक करपाची शक्यताय ह्या वेळार पोलिसांनी उप्रासल्या। तामिळनाडूच्या भौशीक येरादारी सुविधांच्या इतिहासीक मार्गदर्शक तत्वांत राज्यातलो पहिलो आणि सगळ्यात व्हडलो पुराय एसी बस स्टँड हालींच तिरुचीच्या पांजापूर शारात सुरू झाला। त्रिची मदुराई राष्ट्रीय महामार्गाक कुशीक आशिल्लो हो एकत्रित बस टर्मिनसाची मध्य तामिळनाडूतले प्रवासी बऱ्याच काळासावन वाट पळयताले। 40 एकर वाठारात हो 2 पावण्याचो टर्मिनस पातळिल्लो आसा। हाका 246 कोटी रुपया खर्च आयला। तातूंत दर दिसा सुमार 3200 बशी येरादारी करतल्यो। तळमजल्यार आंतरजिल्लो बस सेवा सुरू केल्या जाल्यार वयल्या माळ्यार सिटी बस सेवा सुरू केल्या। प्रवाशांच्या सोयी खातीर लिफ्ट आसात। बायलां खातीर 81, दादल्यां खातीर 52, दिव्यांगां खातीर 4 आनी ट्रान्सजेंडरां खातीर 2 शौचालय आसात। हाचे भायर 173 मुतारी, 21 शॉवर रूम, वेवसायिक दुकानां, वेटिंग रूम आनी खाशेले ऑटो रिक्षा स्टँड अश्यो सुविधाय आसात। मजगती 1972 वर्सा सावन सुरू आशिल्लो पोरणो सेंट्रल बस स्टँडाचे आतां वेपारी संकुलांत रुपांतर करपाचें काम सुरू आसा। हिमाचल प्रदेशातल्या मंडी वाठारात हिमाचल रोड ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनाची बस 150 फूट खोल देगणात कोसळ्ळी। या अपघातात 7 जाणांक मरण आयले। 20 ते 23 प्रवासी जखमी जाल्ल्याची माहिती मेळ्ळ्या। सकाळी 9 वरांच्या सुमाराक ही बस जामनी सावन सरका घाट दिशेन वताली। मासेलाम तलगारा लागसार बस अचकीत नियंत्रणा भायर गेली आणि देगणात पडली। फुडलो तपास सुरू आसा। हवामान खात्यान दिल्ल्या रेड अलर्टा प्रमाण गुजरातात घोग्यांनी पावस पडत आसा। गुजरातातले साबार वाठार सध्या उदका पोना केल्या। देखून ह्या परिस्थितीत लोकांची बरीच गैरसोय जाल्ली आसा। येरादारी लेगीत अडकून पडिल्ल्यान लोकांक खंयच येवपाक वचपाक मेळना। मजगती एनडीआरएफ तसेच एसडीआरएफ पंगड सतर्क जावन लोकांक वाटावपाक तसेच दुसऱ्या सुवातींनी स्थलांतरीत करपाचे मसत कार्य करीत आसा। वार सारख्या परिस्थितीचेर नियंत्रण हाडपा खातीर संबंधित प्राधिकरणाचे यत्न झुजा पावण्यार सुरू आसात।